अभिनंदन करता की आयज इतल्या वर्सांनी आयज जो आयज सेवरेचो आयज हें जाल्लो बारीक पयलीं केल्लो पण आयज हो मोठो प्रमाणात जाता। तेणें पयलीं थंय केल्लो फाटल्यानूय स्टार्ट केल्लो 1 वर्सा पयलीं आनी आतां तर दाजीबाईन इतले प्रोग्रेस केल्लो गोंयान आमच्या की ते आनी सांगपाची गरज ना। सगळ्यांनी उलयल्लें हांगासर ऑलरेडी हांव तर दाजीबाई फाटल्यान सदांच आहा। पयलीं पासून आयज कितलीं वर्सां जालीं हांव भारतीय जनता पार्टीन आसा। कांय 30-35 वर्सां जाले आसतलीं पण एकूच की दाजीबाई आयज विधानसभेन सुद्दां आयज जो उलयता पळय म्हाका वास्कोचो एमएलएन आयज पासून केन्नाच विधानसभेन असो आवाज करूं ना। आयज दाजीबाई इतलो स्पश्ट उलयता सगळ्यांक तेजी आख्या गोंयभर लोकांक तेजी प्रशंसा दिसता की तो एकदम क्लीन उलयता आनी सगळे प्रश्न उलयतात। नंबर 15 बूथ नंबर 21 आयज सिवेजीचे काम सुरू केल्ले आसा दाजीबाईन आनी सगळ्यांक पयलीं हांव तेका थँक्यू म्हणटा की खुबशी पेंटींग आमच्या वाड्यार कितलीं वर्सां जालीं खुबशी पेंटींग कामां आसा कितलेशेच एमएलए येवन गेले पूण केन्ना विचार बरो कितें आसता की जेन्ना विजन बरें आसता तेन्ना काम बरें जाता आनी दाजीबाईचे विचार आनी विजन हे वास्कोच्या उदरगती खातीर आसा। आयज तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें की वास्कोन कितलीशींच उदरगतीची कामां ह्या 3 वर्सांक जाल्या। 3 वर्सांक जी केन्ना पयलीं पेंडींग आशिल्ली जसो आमचो रोड वायडनींग चर्च स्क्वेरा कडेन आतां आमी आनी फुडें पळयत गेले जाल्यार तो एक बरो ब्युटिफूल स्पॉट जावपाचो आसा। लोक आमी आयडेंटिफाय करतली की अमक्या स्पॉटाचेर यो म्हणून। तशेंच आमच्या वास्कोन आमच्या वाड्यान कितली बस स्टँडाचेर कितलीशीच मिमी जाल्यो। हेच्या पयलीं आमी बस स्टँड करून कितले जोक केले ताजेरूय बीन दाजीबाईन आपले पर्सनल हे घेवन इंट्रस्ट घेवन ते सुद्दां काम फुडें व्हरून ते पुराय करपाचे हेजेर आसा मार्गार आसा। रोड वायडनींग रोडाचेर सुद्दां आमी पयलीं पळयतालीं सदांच आमी रोडा खातीर हाडटालीं की बाबा कितें हे रोड काय म्हणून पण आतां लास्ट 3 वर्सां आमी पळयता की प्रत्येक कडेन रोड सारके सुरळीत जाल्ले आसा। हॉटेल तान्याच्या ऑपोजीट सुद्दां आतां न्यू प्रोजेक्ट येवपाक जाय। तशेंच सायडीचे जे लेक आसले ते लेक आमी सदां पळयतालीं आनी अशी म्हणटालीं की केन्ना तरी हे ब्युटिफिकेशन जातलें। आयज जेन्ना त्या मार्गार आमी वता आनी जो दृश्य पळयता जे लेक जो उदकाचो तो हे दिसता खरेंच एक बरो आनंदमय असो वातावरण हो वास्को जाल्लो आसा। मागता आनी अपील करता हांव सगळ्यां कडेन स्पेशली आमच्या वॉर्ड नंबर 15च्या लोकां कडेन की तेंच्यांनी दाजीबाईक फूल सपोर्ट दिवन आनीक बरी उदरगतीची कामां आमी आमच्या वास्कोन हाडया। काम जे चालू आसा आमच्या नॉनमॉन भागान आनी प्रत्येक एरियान आमच्या वास्कोच्या हे काम सुरू आसा। तुमकां उमेश भाईन सांगलें तशें कामां अख्ख्या वास्कोन चालू आसा। मेन म्हणजे तो कल्वर्ट जो वाडयला आमच्या तो दुरीक मोडून ते रुंदीकरण केला रस्त्याचे ते काम खूब पयलींचे पेंडींग आसलें। खूब जाण येवन गेले आमदार पूण कोणा कडेन करूंक जावंक ना। आमी म्हणटा जी केन्ना कामां जायनात कित्याक जायना तांकां कारण आसता। जेन्ना कितें आसता जेन्ना तूं कॉन्ट्रॅक्टर नाल्यार कोण कन्स्ट्रक्शन करपाक घेता तेन्ना ते लेन देन जाता तेन्ना ते पर्संटेजाचें काम चालू जाता भितर तेन्ना खंय तरी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर फाटीं सरता आनी ती कामां पाड पडटा। पूण आमी ठाम दिला आमकां कामां जाल्ले जाय आमकां तुमचे कडेन 1 रुपया नाका सगळ्या वॉर्डांनी कामां जावपाक जाय। वास्को बरो दिसपाक जाय वास्को हो शहर करून दिसपाक जाय नाजाल्यार गांव दिसपाक येना। सगळ्या भागान कामां चालू आसा अशीच कामां दाजी साळकरान सुरू करची अशीच स्टार्ट जाल्लेली आसा बरी येणाऱ्या 2 वर्सांनी सगळी कामां बरी जातली म्हणून हांव आशा बाळगयता। चालू आहा ह्यो सेगीत तेज्या निवडणूक प्रोसेस दवरला की अशें जावंक ना अशें आमदार केन्ना अशें काम करता ते दृश्य आयज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून सबंद गोवा भारत देशात कोण येता की बाबा खंय तरी आमदार हो लोकांक वास्को फावलो आसो हेची तेंच्यांनी समाधान जावचें म्हणून। कारण डेव्हलपमेंट ही बेजीक हे जे सेवरेज हे जे बेजीक आसता कारण उदक सेवरेज लायट ही बेजीक आसता मनशाची ती पूर्ण जर केलो जाल्यार आमदार ह्यो श्रेष्ठ म्हणपाची आमकां बिंदास तेजी कांयच फाटी मार्क आमकां चिंतपाक नासता की बाबा आमदार आमकां फावो जालो ह्यो बरो फावो जालो। खरोखरच हांव हरशी एक्चुली दाबोळे मतदारसंघाचो पूण दाजी बाबान आपयलो म्हणून आमी मान कित्याक शेवटी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आनी आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी नगरसेवक सो हे आमचो फर्ज पडटा की खंय आमचो आमदार उबो आसतलो भारतीय जनता पार्टी थंय आमी उबे आसतले। जे काम करता पयलीं आमचे मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा देव करूं जे कितें आज भितर जालां हांवें पयलेंच सांगिल्लें म्हणजे जेन्ना हांव इलेक्शन जिखून आयिल्लो म्हाका 1-2 वर्सां लोकांनी दिवची हांव सगळीं कामां जी पेंडींग उरल्या ती हातान घेता म्हणून आनी आज म्हाका खूब उमेद जाता म्हज्या सरकाराच्या पाठिंब्यान म्हज्या पक्षाच्या पाठिंब्यान आज खंय तरी ही सगळीं कामां जी उदरगत आज वास्को भितर दिसता ती साध्य जावपाक पावता।
सिवरेजीचीच म्हणलें जाल्यार आज काल आमी भांगरान स्टार्ट केली, आज आमी हांगा स्टार्ट केल्या, पयर आमी हातून स्टार्ट केली. अशें करून 7 ते 8 जाग्यार जंय जंय सिवरेज नाशिल्ली नाल्यार जंय जंय पायपां सकयल आशिल्ली नाल्यार थंय नाशिल्लीच सिवरेज थंय पसून सिवरेज आमी हाडून म्हणजे लोकांची सुविधा जावची आनी जी घाण आज आमच्या गटरांनी वताली आनी ताजी वास आनी ताजो त्रास हे सगळ्या बाकीच्या गांवकारांक जातालो हो बंद जावचो हाजे हेतून ही सगळी कामां स्टार्ट केल्ली ती आज चालीक लागता आसतना खूब बरें दिसता. कालूच खूब बरें दिसता म्हणजे म्हाका पसून जेन्ना सगळी कामां जाता तेन्ना म्हाकाय उमेद दिसता. काल आमी कलेक्टरा कडेन आशिल्ले आनी कलेक्टरा कडेन सेकंड जो ब्रीज आमी तानिया कडलो आशिल्लो तो सुरवात करपाचे 15 दिसांनी आनी आमकां सांगला 15 दिसां भितर आमकां नवो ब्रीज मेळटलो. आनी जी पयली एक त्रास जातालो इतली वर्सां आमी पयलें की धाकटल्या भितर जेन्ना उजो पेटलो थंय आमचे खुबशे भुरगे जळून हे जाले. अजून तुमी धाकट्यान गेले जाल्यार लोकांचे जळिल्ले मार्ग तुमकां दिसता, तांकां तांची वेदना तांचो त्रास दिता. आनी तो म्हाका सदांच त्रास जातालो की आमकां फायर ब्रिगेड तांकां बेगीन पावपाक जाय आनी त्या खातीर एक ब्रीज थंय गरजेचो आशिल्लो आनी आमी तो प्रपोज केल्लो. जेन्ना आमी प्रपोज केलो तेन्ना आमकां खूब जाणांनी पिश्यान काडले की दाजीक तुका गाजर दाखयलें हें दाखयलें, पूण म्हाका म्हज्या सरकाराचेर विश्वास आशिल्लो, म्हाका म्हणजे सेंट्राच्या मंत्र्याचेर आमच्या सेंट्रल सरकाराचेर विश्वास आशिल्लो. आमी प्रपोजल घालतकूच 2 म्हयन्या भितर आमकां ताजी सँक्शनां आयली आनी 15 दिसां भितर थंय काम स्टार्ट जाता. नेक्स्ट विकाक थंय क्लिनींग प्रोसेस सुरवात जातलो आनी उदरगत जी आमी वास्कोकारांक केन्ना पळोवंकूच नाशिल्ली ही उदरगत आज सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे उदकाची पायपलायनूय आमी चेंज करता, सिवरेजूय आमी चेंज करता, आमी ग्रावंडूय तयार करता, आमी बाकीच्योय गोश्टी तयार करता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय तयार करता, बस स्टँडूय काल डिक्लेअर जाल्लो आसा. हें सगळें कित्याक जाता? एक तर तुज्या फाटल्यान सरकार तूं आसलो पाठिंबो आसलो की जाता आनी दुसरो पक्ष आमचो भारतीय जनता पार्टी आसली की तें तुका फोर्स मेळटा. आनी असो सुंदर काम आज वास्को भितर जाला. हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता हे जेन्ना कामां जाता तेन्ना खूब कडेन फोडाफोडी जाता. आमच्या घरान पसून आमी केन्ना काम करता तेन्ना आमकां 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने त्रास जाता आनी पूण जेन्ना आमी टायल घालता नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी घालता रिनोवेट करता तेन्ना आमचें घरूय सुंदर दिसता. तशेंच वास्कोचें नूतनीकरण हें सुरवात आसा, सगळ्या कडेन काम चालू आसा. काल ऑस्लर फोरमा कडेन काम सुरवात जालें, आज तें कंप्लिशन जातलें. सुंदर असो चौक म्हणजे आमचो चौक आमी सदांच चौक जातालो म्हणजे ते एक बुरशें पुलिसाचे ते स्टँड पळयताले आमी ती बुरशी हें सगळें वचून एक सुंदर चौक थंय जातलो. वायडनींग जातकूच थंय मदीं एक बरी क्लॉक टावर येतली, रेल्वे स्टेशना फुडें एक बरी क्लॉक टावर येतली. स्वतंत्र पाताचें नूतनीकरण 15 दिसांनी तेंच सुरवात जाता. अशें करून म्हाका दिसता वास्को भितर एक उदरगतीची एक बरें पावल आमी उबारिल्लें आसा. सगळ्या लोकांचो भरपूर सपोर्ट आमकां मेळटा. केन्ना केन्ना फुटिल्लें आसतना लोकांक त्रासूय जाता तेन्ना ते सांगता ताजे आमकां त्रास जाता खरो, पूण तुवें जें पावल मारलां ताजेर आमी तुजे बरोबर आसा आनी अशेंच उदरगत करीत रावची. हांव सगळ्या लोकांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच खुबशीं कामां फुडल्या टायमान तुमकां दिसतली. सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट म्हणजे वास्कोचो बस स्टँड जाची चिंता सगळ्या वास्कोकारांक आशिल्ली आनी हांव प्रत्येक म्हज्या बायटान सांगता म्हाका केन्नाच चिंता नाशिल्ली म्हणून, कित्याक म्हाका म्हज्या सरकाराचेर विश्वास आसा, म्हाका म्हज्या मुखेलमंत्र्याचेर विश्वास आसा आनी ताज्या अंतर्गत NBCCक तो दिल्लो आसा. NBCCन ताजो प्लॅनूय काडिल्लो आसा. 6 म्हयन्या फाटल्यान हो प्रोसेस सुरवात आशिल्लो पूण हांवें सांगूं ना केन्ना. तो काल डिक्लेअर केलो आनी 15 दिसां पयलीं जेन्ना कॅबिनेट जातली तातूंत भितर तो प्लॅन एप्रूव जातलो. रोखडोच टेंडर जावन पावसा पयलो नाल्यार पावसा मागीर ताजें काम स्टार्ट जातलें. आमी पावसा पयलींच करपाक सोदता आनी तें जातकूच म्हाका दिसता वास्कोकारांची जी स्वप्नां आशिल्ली ती खंय तरी साकार जाता आसतली. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जालो, बस स्टँड जालो, फिश मार्केट जालें, बायणा पावर हावस जालें, चीफ ऑफिसर, ही सगळी कितली वर्सां रखडून उडिल्लीं कामां आसा. ही कामां जेन्ना सगळीच चालीक लागल्या तेन्ना म्हाकाय खूब उमेद जाता आनी अशेंच काम करपाची शक्ती जी लोकांनी म्हाका दिल्या म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं जी दिल्ली ताज्या अंतर्गत तांचे म्हणजे एक वोटाची किंमत तांकां आज कळटली की आपणे खरोखरच चूक केली काय बरें केलें तांकां खबर आसा.